एलिझाबेथ पोटसूळ जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताईन वोट दोळ्याक दाखयली म्हूण आयकून तिच्या शेजाऱ्या सामाऱ्या आनी सोयरी दायनी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसाक बालकाची सुनोद करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा पोरमोणे जाकारेस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताची आवयन उतर घालून म्हणली, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणीं तिका सांगलें, तुज्या घरान त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणीं बापाय कडेन कुरवो करून विचारली आनी ताणीं पोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें. ताचें नांव जुआंव आनी सगळीं अजाप जालीं. तेच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्याक भिरांत लागली आनी जुदायाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कान ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतलीं त्या आपल्या मनान रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उरतलोसो तुमकां दिसता. आनी खरेंच देवाचो हात ताचे समी आसलो आनी बाळक वाडटा वाडटा बुदीन ओकून जायत गेलो. इस्रायलेक सोबी माजार दिश्टी पडोसोर तो अरण्यांत रावलो.